मंदिर तुझे सोंचाक सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वंदुचाक हसूचाक सोम्या दरबाराच्या आत्मो म्हजो वास भोवा शेता तुझ्या येण्याक राखता घरांत तुझ्या रावून दर्शन मागता मोगाक बोलावलेता तुझे घरी जियेम फावो कर सोम्या दर्शन लाभय धन्या सोम्या मंदिर तुझे सोंचाक सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वंदुचाक हसूचाक सोम्या दरबाराच्या या मिसरची ते सभा ह्या परी आसात अर्गां जावन कार्लन कार्डिन आच्या जल्मदिसा संदर्भी अर्गां जावन रोनाल्ड कार्डिन जॉन हेराल्ड आणि साबिना डिसोजा तांच्या लग्नाचो 18वो वार्षिक दीस अर्गां जावन मेल्विन सेव्हरिन डिसोजा आणि कुटाम रेबेक्का आणि लियांसा फ्रांसिस पायस प्रत्येक आशीर्वादा मागून प्रत्येक इराद्यापासून मागता बॅप्टिस्ट फेर्नांडीस आणि कुटाम इराद्यापासून एनेट सिक्वेरा आणि कुटाम देवादीन रोजी नोरोनाच्या आत्म्याक प्रेम झिंटा नोरोना आणि कुटाम देवादीन कविता आणि जॉन पिंटोंच्या आत्म्याक ग्रेटा पिंटो कोट माद्या दिसल्या आत्म्या शतीमगोन जुलियट डिसोजा लॉरेन्स डिकोना आच्या मोर्नाच्या जल्माच्या उडासाक ताच्या 30व्या मोर्नाच्या वार्षिक दिसा संदर्भी लिझा कुटीन डिकोना आणि कुटाम जुलियाना डिसोजाच्या आत्म्याक संदीप डिसोजा कुटुंबाद्या दिसल्या आत्म्याक संदीप डिसोजा लॅन्सी मेंडेजच्या आत्म्याक ताची कुटुंबादारां हे मिसचे बलिदान भेटयतात बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमे जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भावा बहिणीनो सुम्यान घडलेलो मोगाचो संस्कार आमकां आमच्या आत्मीक जिविताक आदार दिता मात्र न्ही ह्या वेदीचेर हाजीर जावचो जेजू आमकांय ताच्या कृपेन भरता सक्तेन भरता त्या सुम्याक भेटोवंक आमकां आमी तयार करया सुम्यान दिल्लो उलो आसा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक खुशी भरता तो खुरीस आपल्या खांदार घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी त्या सुम्यान दिल्ले आपोवणे आमकां हर एकल्या की तो मोगाचो खुरीस घेवंक आनी ताचो पाटलाव करूंक ह्या आमच्या क्रिस्ती जिविताच्या पयणार तोच आमकां ताचो पाटलाव करूंक कृपा दिवन दी घटाय दिवन दी म्हणून आमी मागया आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया सांगता आमी मागया हांव पातकी सरपदीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो बोड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संकार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमचे काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळकर सोम्या काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोम्या काकुळकर
प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विने कितेंच पवित्र न्ही, कित्याकच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूळट आमकां दाखय आनी आतांच जावन आमचें काळीज दांकाळ बालतल्या दिण्यांचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सुमे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. नाहूम प्रावाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. शुभ संदेश हाडटल्या दुताची पावलां पर्वतार पळया. तो शांती परगडता. जुदा तुज्यो परबो संभ्रमूंक लाग. तुज्यो आंगवण्यो पाड. कित्याक खोटो दुस्मान आनीक तुजेर दाट घालचो ना ताचो सारकोच नाश जाला. सर्वेस्पर जाकोबाचो प्रताप वय इस्रायेलाचो प्रताप पुनर्स्थापीत करतलो. कित्याक विध्वंसकांनी ताची देसवट केल्या आनी ताच्या फांट्याचो नाश केला. रक्तान बुडलेल्या शाराचें काटा फोटींनी आनी लुटींनी तें भरलां. ताचे लुटीक अंत ना. चापकाचे मार, साकरांचो कडकडो, गोडे फेर मारतात, रथ हालतात दोलतात, गोडे सावार दावी दावी वेतात, तलवारी जगजगतात, बाले तळतळतात, गायल्ल्यांची काताड, मेल्ल्यांचो राशी, अगणीत मोडी. ते मांड्याक आदलोन पडतात. हांव तुज्या आंगार मेळें उडयतलों. हांव तुका लजे घालतलों. तूं केण्ण्याचो एक माल जायशें करतलो. तेन्ना तुका पळयता तीं सगळीं तुजे तावन पयस सरूंक म्हणटलीं, निनिवेचो नाश जाला. कोण तुजे पासत रुदान करीत? तुका बुजवण दितलीं म्हाका खंय मेळटीत? देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मरण धरता आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. मरण धरता आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. तांच्या नासाचो दीस भोव लागींच आसा. तांची निमाणी घडी धांवत येता. कारण सर्वेस्पर आपले परजेक नीत कर्ण दितलो. आपल्या सेवकांची तो दया करतलो. मरण धरता आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. आसा तो हांवूच म्हूण वळखून घेया. म्हजे शिवाय दुसरो देव ना. मरण धरता आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. मारल्या उपरांत गूण करचें हांवेंच. मरण धरता आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. जलजलता ती म्हजी तालवार पाजून हाडटस नीत करूंक हांव उबो जातलों. म्हज्या दुस्मानाक परत्यान हांव बूध शिकयतलों. म्हजो द्वेश करतल्यांक हांव फाटीं दितलों. मरण धरता आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. जय सर्वेस्पोरा, जय सर्वेस्पोरा, जय 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 जय. नीती पासो दगदनी भोगतलें ती कितलीं बाकी. सर्गींचें राज तांचें. जय सर्वेस्पोरा, जय सर्वेस्पोरा, जय 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 जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या आशिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दे. आपलो कुरीस उखलून घेवन दे आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दे.
जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासोत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसारच जोडलो सुमण्या तर हातूं ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिव्येत? मनशापूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतां सोबें येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतत हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे जण मनशा पुताक आपल्या राजांत आयलोलो पळयसर मरंक पावचे नात. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सोम्याची उतरां आयच्या शुभ वर्तमानान कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. जेजूचो शिस जावंक खुशी वर्तल्यांक सोम्याचो स्पश्ट संदेश आयच्या शुभ वर्तमानांत 3 संगती आसात. पयलें, विसवण करूंक अवकाश. जेजूचो पाटलाव करूंक तो कोणाचेर तो प्रभाव घालिना वा दबाव घालिना. बगार कोणाक खुशी आसा सोम्याचो पाटलाव करूंक ती विसवण करूंक स्वतंत्रता दिता. आनी त्या सोम्याचो कोण पाटलाव करूंक शकता? कोणें ताचो अनुभव जोडला तो सोम्याचो पाटलाव करूंक शकता. त्या सोम्याचो दैवीक अनुभव जोडिल्लो ताचो पाटलाव करूंक विसवण करूंक शकता. देखून हांगासर हर एकल्याक ही विसवण करूंक अवकाश दिता. तुका खुशी आसा तर पाटलाव कर. आनी ताच्या उपरांत दुसरे संदेश, कोण पाटलाव करता ताणें आपणाकच इन्कार करीसे. आपणाकच इन्कार करचें म्हळ्यार कितें? टू डिनाय वन सेल्फ. हांवें म्हाकाच ना म्हणचें. ताचो पाटलाव करूंक ताचे म्हळ्यार ताचे कुशे प्रमाणे जियोंक. हांगासर आमच्या कुशेक आमी ना म्हणोंक आसा, आमी हेरांक ना म्हणोंक कश्ट, पूण हांवें म्हाकाच ना म्हणोंक कश्ट. देखून सोम्याचो संपूर्ण रिती पाटलाव कोणें केला तांच्या जिणे मारिफात तांणी दाखोवन दिला आपणाकच कशें ना म्हणचें म्हणून. तर ह्या मिशनरीचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार तांच्या जिवितांत आमी पळयता जें कितें तांची खुशी आसली ती सांडून जें कितें सुमी खुशी व्हरता तें करूंक ते पेसारतात. असल्या जायत्यांची जिणी आमकां कळीत आसा. देखून आपणाकच इन्कार करी जाय. तिसऱ्यान तर पाटलाव करच्यान कितें करी जाय? आपणाचो कुरीस उखलून घेवन दी, म्हज्या फाटल्यान येवं दी. आमी जायते पटी चिंचे आसा कुरीस म्हळ्यार कश्ट म्हणून. सोम्यान कित्याक कुरीस घेतलो? सोम्यान आमचो मोग केलो देखून ताणें कुरीस घेतलो. देखून सोमी ताचो कुरीस आमकां मोगाचो संकेत जावन दिता. कुरीस म्हळ्यार कश्ट मात्र न्ही. कुरीस म्हळ्यार मोग करूंक एक पंतावण. आपणाक कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. म्हळ्यार जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताणें मोग करचो तो कुरीस घे जाय. मोगाचो कुरीस ताणें वोवय जाय. तो कुरीस कश्टाचो मात्र न्ही जावं पुरो पिडेस्तांची साखरी करूंक, तांचे थंय मोग दाखोवंक, दुखयलेल्यांक बोगसूंक या हेर रितीने कश्टांतल्यांक आदार दिवंक वय तो कुरीस उखलून घेवन दी, म्हज्या फाटल्यान येवं दी. 3 संदेश स्पश्ट आसात. पयलें, दबाव घालिना जेजू. तूं खुशी व्हरताय जाल्यार पाटलाव करूंक कोण खुशी व्हरता तो येवं दी. दुसरें, आपणाकच इन्कार, आपणाकच आपणाच्या कुशेक ना म्हणून जाय. ते दाळा मात्र सोम्याची खुशी करूंक साध्य जाता. नातल्यार हांव सोम्याचो पाटलाव करता आसतना आमी क्रिस्तांव जावन ताची खुशी म्हणून आमचीच खुशी करून वेता. तिसऱ्यान, जें कितें ताणें आपोवन दिलां पाटलाव करताय जाल्यार जसो ताणें कुर्सा पर्यान मोग केलो तसो कुरीस घेवंक तयार जा. म्हळ्यार मोगाचो कुरीस घेवंक तयार जा. हो संदेश आमच्या जिवितांत जियोंक तसो सोमी आदार दिवन दी. आमेन. सर्वस्वांचे मोगाळ बापा
आनीक जाऊन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचेर तुजें बेसां कितेंच ना आमचें ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें भेटयता आमकांच ह्या बलिदानां तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोबें सर्वस्व आमचें मोगाळ बापा काणीक जाऊन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचेर तुजें बेसां म्हज्या भाव भयणीनो आमी भेटोवचें बलिदान सर पुदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्वर मानून घे सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका ओपताव ती तूं दयेन मानून घे ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय ह्या आमी मागताव आमच्या सुमया जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पुतेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हे तुजें समका आनी एक देणे आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थना तुजी वडवी बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेताव देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायताव पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा करूच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूडू तुमचे पासून समर्पणची तेच परेन जेवान जातच ताणें काल्स घेतली कोणोव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांची बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारुतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
बावर्त सुगुठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सोंड आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कुडां रागा सेवतेला मातसो मेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जगे वर्गा बराबर तिका प्रिधी मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाचे माई संगती बघेवन तुझे दिसोपती बघेवन धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाचे सुखान आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशानत रितेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली आनी वायटाच्या बांदपासांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सुमिया पुज्य पवित्र सभेच्या बाबर्थाचे तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोब्या आसूं. तुमचे सोबा आसूं. एकामेका शांती दिया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी. ह्या सुम्या स्वीकार करू हांगसर आमी सर्व सुभागे. सुमिया तुमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. सोमी म्हजो गवळी खायना बुणे म्हाका, पासवो सरव दिवून पोस म्हजो करता.
नितळ उदका लागीं व्हरून पायता आत्म्याक नव्या जिवान भरता सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका पासवो सरव दिवन पोस म्हजो करता काळक्यान कारांत हांव सोलो नासतना वायटाक बिलकुल भियेना दैर हांव सांडसोना दांडो आनी बेतकाटी घेवन तूं संगी आसतना कोणूच म्हाका तुजे तांव काडून व्हरची ना सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका पासवो सरव दिवन पोस म्हजो करता नितळ उदका लागीं व्हरून पायता आत्म्याक नव्या जिवान भरता सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका पासवो सरव दिवन पोस म्हजो करता प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कश्टा मरणाच्या उडासाक उतरावरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं ससनचें जिवीत आमकां मेळशें कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वचून या क्रिस्ताच्या शांतीर आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार काळजा पोवी जेजूच्या सर्होगळा फावो तुका तेव्या सोमेस देण्यांच्या समदिरा तू कुरपेच्या सर तुझ्या पायां पडता संसारी पडू सायबा काळजा जेजूच्या काळजा इसाच्या काळजा शेवट पासून मोग दाखयल्या काळजा धन्याच्या काळजा रायाच्या मानानी वडवीक सदांच तुका मोगाळ पुत्रा सोवे हांव मरे आशिर्वादी आमकां भगवान कुसाचे करवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन